नमस्कार. प्रुडंट मिडियाचे खबरां चित्रांक तुमकां येवकार. पळोवया आमच्यो मुखेल खबरो. पोस्ट रद्द केल्ल्यान काचाबूल जाल्ल्या शेकड्यांनी भुरग्यांचो आल्तिनार मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्याक घेराव. सरकाराचो निषेध. मुख्यमंत्र्या कडेन वाद. वातावरण तापलें. मुख्यमंत्री म्हणटात डॉक्युमेंट सारके आसल्यारूच नोकऱ्यो. गोंयचे 185 पंचायतीचेर वट्ट 78 बायलो सरपंच, 103 बायलो उपसरपंच, 14 सरपंच आनी 41 उपसरपंच सामान्य गटांतल्यान दादल्यांक आव्हान दिवन आयल्यो वेचून. पळयात खासाऱ्यो. वाडिल्ले पेट्रोल, वाडट्या म्हारगाये आड भाजपान मारलो 31 मेक भारत बंदाचो उलो. बंदांत ॲम्ब्युलन्सी सारकेल्यो अत्यावश्यक सेवा उरतल्यो चालूच. बसवाल्यांनी बंदाक दिवचो तेंको. भाजपान केलें स्पश्ट. वादग्रस्त वेंचणुकेंत वांटेकार जाल्ल्या क्लबांचेर GCA करतली कारवाय. संघटनेच्या संविधानात सुदारणा करपाचेर 4 जूनाचे बसकेंत चर्चा. 24 जूनाक आमसभा. 22 जुलैक चड करून वेंचणूक. आनी खेळा मळार गोंय फुटबॉल संघटनेचे सादूर पावल. GFA पयलीं नेमतली सहाय्यक सचिव. अध्यक्ष धेपो म्हणटा नव्या सचिवान पुराय ताबो घे मेरेन ताका कार्यकारी समितीचो सचिव करतलो मार्गदर्शन. खबरो विस्तारान. फाटल्या सरकारान वेंचणूक तेंकले आसतना जाहीर केल्ले पोस्ट नव्या सरकारान रद्द केल्ल्यान काचाबूल जाल्ल्या शेकड्यांनी भुरग्यांनी मंगळारा आल्तिनोचेर मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार घेराव घालो. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारा कडेन तांचो बरोच वादय जालो. तुमचे डॉक्युमेंट्स सारके आसल्यारूच तुमकां नोकऱ्यो मेळटले म्हणपाचें मुख्यमंत्र्यान तांकां स्पश्ट केलां. ही जाप आयकून भुरगे आनीक चाळवल्यात. तांणी सरकाराचो निशेध सुरू केल्ल्यान आल्तिनार वातावरण बरेंच तापलें. थंय मोठ्या प्रमाणात सशस्त्र पुलीस बंदोबस्त दवरचो पडलो. एडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिपार्टमेंटाच्यान एप्रुवल आसा. मागीर सामान्य प्रशासन खात्या कडल्यान तांकां एप्रुवल आसा. फायनान्स डिपार्टमेंट कडल्यान तांकां एप्रुवल आसा. हे सगळे एप्रुवल करून जर आयज पर्रीकर सरकार जर हे कॅन्सल करून जर न्यू एडवर्टायजमेंट करून न्यू रिक्रुटमेंट जर करता जाल्यार खंय तरी पक्षपात म्हणून पळयता अशें आमकां दिसता. गोंयचो मुख्यमंत्री हे एका विशिश्ट पक्षाचो ना तर संपूर्ण जनतेचो मुख्यमंत्री आसा. त्या दृश्टीकोनान त्यांनी आयज पळोवपाचें गरजेचें आसा. आनी जर तो पळयना तर तेजी जागा दाखोवन दिवपाची कॅपेसिटी ह्या युवा वर्गा कडेन आसा आनी आमी ते करून दाखयताले. हांवें ताका व्हेरी क्लियरली सांगला की तुमकां पोस्टान हे धाडला हाजे प्रूफ दिया. हांव फाल्यां कन्फर्म पोस्टान धाडिना. देर ऑर्डर्स आर नॉट एज पर द हे ओके. तुमच्या पयलीं हांवें अलाव करूना. नंबर 2 ओके. पयलीं खंयचे पोस्ट कितें पोस्ट हाजे कांयच तुमचे कडेन कागद ना. कोणाचे पळय जे कितें आसा कोणा कडेन सारकें आसा पळय तांच्यांनी अर्ज करचो. लावचो आपलो कागद ताका. फोन नंबर बरोवचे. हांव आपोवन हाडटा आनी विशय तो बरोबर फायल आपोवन हाडटा आनी हांवें ताका क्लियर सर्वांक जावन सोदता. सर्वांक आयकोन घे. कायद्यान जरा हांव करता आतांय सांगता. पण तुमच्या कायद्यान जायना हें म्हाका खबर आहा म्हणून हांव तुमकां सांगता कोणे सीएम माझ्या बॉडी गार्डांनी हात घातलो माझे.
हांव तेंचे विचारतालो तांकां विचारतालो कशें कितें ते जावचें ना व्हडलें आंगार येयला डिस्कस करताना मारपाक येयले सीएमूय आंगार येयला आनी बॉडीगार्डूय आंगार येयलो गळ्याक हात घालता हात घातला म्हणून नाकटार येयला आनी हात पिवळो आनी पुलीस गोंयच्या 185 पंचायतीचेर 78 बायलो सरपंच जाल्यार 103 बायलो उपसरपंच म्हणून वेंचून आयल्यात. तातूंतले 14 सरपंच आनी 41 उपसरपंच सामान्य गटांतल्यान दादल्यांक आव्हान दिवन वेंचून आयल्यात. बायलां सरपंचा खातीर 64 जाल्यार उपसरपंचा खातीर 62 सुवाती राखून दवरिल्ल्यो. वेंचून आयिल्ले नवे सरपंचा विशीं अधिसुचोवणी बुधवारा येतली. पळयात नवदीप आगियाराचो रिपोर्ट. सामान्य गटांत 14 बायलां सरपंच आणि 41 बायलां उपसरपंच वेचून आयल्यात. पुराय राज्यातल्या 185 पंचायतींतल्या 78 पंचायतींनी बायलांक सरपंच आणि 103 पंचायतींनी बायलांक उपसरपंच पदाचेर बसयल्यात. तालुक्या प्रमाण बायलां सरपंच आणि उपसरपंचांची आंकडेवारी अशी आसा. केपें 4 बायलां सरपंच, 6 बायलां उपसरपंच. पेडण्यां 6 बायलां सरपंच, 12 बायलां उपसरपंच. सत्तरी 4 बायलां सरपंच, उपसरपंच 8 बायलां. दिवचले 8 सरपंच, उपसरपंच 9. बार्देशांत 16 बायलां सरपंच, 17 बायलां उपसरपंच. तिसवाडी 6 बायलां सरपंच, 12 बायलां उपसरपंच. सांग्या 4 बायलां सरपंच, 2 बायलां उपसरपंच. धारबांदोड्यात 2 बायलां सरपंच, 4 बायलां उपसरपंच. फोंड्या 8 बायलां सरपंच, 9 बायलां उपसरपंच. काणकोणांत 2 बायलां सरपंच जाली, 4 बायलां उपसरपंच जाल्यात. मुरगांवां 5 बायलां सरपंच आनी 5 बायलां उपसरपंच जाल्यात. साश्टींत 13 बायलां सरपंच जाल्यात जाल्यार 15 बायलां उपसरपंच जाल्यात. बुधवारा राजपत्रीत अधिसुचोवणी वरवीं वेचून आयिल्ल्या 185 ग्रामपंचायतींच्या सरपंच आनी उपसरपंचां विशीं अधिसुचोवणी प्रकाशीत जातली. Oath of office will be taken by the BDOs. They actually designated as oath officers. So it is on Wednesday, and only after that the Sarpanch can convene meetings, normal meetings for the Panchayat. We are going to have a 3-day program for every Panchayat member. Every Panchayat member should attend it. So we are going to tell them about the rules, regulation of the Panchayat, then the tendering procedure, how to take up works, then how to conduct meetings. So all these things about administration of the Panchayat as well as the laws. 3 days training program will be provided. when this training program Immediately, I think within a month we should start it. We'll be holding this training at the blocks also, so that no need of coming, traveling all the way and coming to the city. So mostly it will be in the blocks. पणजेच्यान आमचो खबरांकार नवदीप आगियार आणि चलचित्र खबरांकार तुळशीदास च्यारी. वाडटे म्हारगाये आड भाजपान 31 मेक भारत बंदाचो उलो मारला. प्रदेश भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी पणजे मंगळारा ही घोशणा केली. पेट्रोल वाडला म्हूण निशेध करपा खातीर हो बंद आसतलो म्हणपाचे पक्षाचो म्हणयारो दोतोर विल्फ्रेड मिस्कितान मिडियाक सांगले. मात ह्या बंदांत ॲम्ब्युलन्सी सारकेल्यो अत्यावश्यक सेवा चालू दवरूंक हरकत आसची ना. खाजगी बसवाल्यांनी बंदाक तेंको दिवचो असो उलो भाजपान मारला. And because we are marching towards a precipice, the inflation has become unbearable, the people are reeling under the price rise, and therefore we want to organize this bandh, which will be from 6 a.m. to 6 p.m. Essential commodities, pharmacies, hospitals will be exempted, and it will be, I can assure you, most peaceful, and we expect the cooperation of the people. The summary of this press conference, and only thing we would appeal through you to the people of Goa to voluntarily, peacefully participate in this bandh. We know, we are aware that is going to create some type of hardships to the people, but I think it's worth paying the price if they want to awaken the government of this country, which is not at all being awakened in spite of being pulled up in parliament. Time and again the opposition is doing playing its role, but still there is no response from the government, and therefore we expect that after the people of this country awaken them, they will come out with some positive steps to improve the economic situation of the country. घेऊ एक व्यावसायिक विसव.